जॉन चॅप्टर 1 वर्स 29. दुसऱ्या दिसा आपण्या चरशी येतेल्या जिसूक पळोवन जुवावन म्हळे, पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 35. जेसून तांकां सांगलें, हांव तो जिवीत असो उंडो. म्हजे सरशी येता तो केदींच बुकेवचो ना. म्हाका सत मानता तो केदींच ताणेवचो ना. आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 1. उठ परस जळीत जा, तुजो उजवाड आयला, सरेस्वराची महिमा तुजेर परजळता. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खोशी आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9. हांवें तुका फरमायलां न्हय, द्रड आनी तीर राव, भियेनाका, दैरसणी नाका, कित्याक सरेस्पोर तुजो देव तूं खंय गेल्यारय तुजे सवें आसतलो. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. आयजाया चॅप्टर 45 2 and 3. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काशाच्या दाराची पूड करतलो आनी लोंकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सरेस्पोर म्हूण तुका कळीत जातलें. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवें आसतलो. न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासोन वेसो नाय. उज्याच्यो जिबो तुका भस्म करच्यो नात. Numbers chapter 6 verse 24, 25, 26. सरेस्पोर तुका आशीर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू. सरेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. सरेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिव.